कितें सांगता रस्त्याक लागून? रस्ते सारकी वाट लागलेली आसा म्हापशान. जे मेन रोड म्हापशाचो एंट्री मारता थंयसर अशें येते व्हडले होणके पडल्या की रानान आयले सारखे दिसता. खंय तरी आमच्या गव्हर्नमेंटान खंय तरी हेचे म्हणजे सिटीन आसून सिटीन पूण इतलो आतां येदो व्हडलो रस्तो आतां हे जाला व्हणो पडलो पळय हेचेर कांयच ना. येदो व्हडलो व्हणो पडला म्हणजे टू व्हिलरी म्हाका दिसता उदक भरलेलें हांगा पडून एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा. येस. Mapusa has many potholes, and at least today it is not raining, but because of the rain sometimes we cannot see the potholes. It is very dangerous, especially when we are school areas. We are school going children, and the vehicles, you cannot make out where the potholes, and anything could happen. Forget our vehicles being damaged, the life, once it's lost, you cannot get, and nobody can do anything about it. Everybody's life is precious, and a child is even more precious to his parents. Okay, so one should understand that roads are very important. It's a basic necessity of us citizens. So this is one rain, they just do up sometime before the summer or whatever, and during the one season, it is all washed away. Even though we are in July, this is the condition of the present road. So I think we should have quality roads, not just roads. And I feel like this is the need of the hour, and someone should do something about it. ओके. स्कुलाचे येवपाक वचपाक पेरेंट्सांक खूब त्रास जाता. लागींच स्कूल आसा. सारको स्कूल न्हू हे तो कितें हो पोट होल भुरग्यांक कितले त्रास जाता पावसांत. मातशें तरी चिंतूंक जाय न्हू. ओके. कितें जावपाची गरज आसा? आतां आमी पयलीं एंटर म्हापसान सगळे रस्ते पिड्यार आसा आनी हो येदो व्हडलो इस्कोलाच्या फुड्यान पडला. रोड कोण सगळ्यांकूच हे आतां प्रॉब्लम जाता न्हू. ते मात तरी चिंतूंक जाय हेंच्यांनी न्हू. सगळे कडेन कितले फावटी म्हणटा कितें करता मात तूं तरी पेरेंट्सांचे आनी भुरग्यांचे तरी चिंतूंक जाय न्हू. नमस्कार, आम्ही आसा सध्या म्हापसा शहरात. म्हापसा अशें म्हटल्यार वता की हार्ट ऑफ सिटी, म्हापसा सिटी. पण म्हापसा आमी पळयता की हार्ट ऑफ सिटी म्हणपा सारकें सध्या उरलेलें ना. जशें हाताक पुरक पडटा तशें सध्या म्हापसा जी सिटी आसा तेका सध्या सगळी कडेन पुरक पडलेलें आसा. वयता त्या रस्त्याचेर आमकां म्हापशांत पळयता की फोंडकुलां पडलेली दिश्ट्याक येता. सध्या हांव ज्या जाग्यार उबें आसा तो आसा रस्तो म्हापसा, जो थेट म्हापसा मार्केटान वयता. आनी हांगासर जो जंक्शन आसा, मेन जंक्शन, जो मेन रोड आसा, जो रस्तो थेट मैड्या आल्दोना ते सायडीक वयता, त्या रस्त्याचेर तुमी मदोमद हांगासर पळोवंक शकता की एक व्हडलो व्हडो जो आसा तो पडलेलो आसा मदोमद.